आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. जेजू, तूं आमचें जिवीत जावन आसाय आनी आमचें जिवीत जें आमी अणभवता तें तुजें जिवीत म्हणटच तुका नमस्कार करून तुका तें समर्पिता. ह्या समर्पणांत हिंचेच वस्तूक, हिंच्याच मनशांक, हिंच्याच चिंतनांक व भावनांक चिटकोन रावन आसतना ही सगळीं तुज्या स्वाधीन तुका भेटयत आसा. आनी जितलो हांव ती तुका भेटयत रावता तितली तूं म्हाका तातूंतली सुटका दीत आसाय. आनी म्हजें जिवीत भितरल्यान तूं नितळ निर्मळ शुद्ध शुभ्र कोत्ताय. आनी कितें म्हणून हांव अणभवता, तूंच म्हजें जिवीत, तुकाच हांव अणभवता. जेजू, आर्गां आनी दिनवास तुका. ही जाणवाय तुवें म्हाका उगडापी केल्याय. म्हजे दोळे भावार्थाचे तुवें उक्ते केल्याय. आनी जेन्ना हांव संवसारी सगळ्यो वस्तू पळयता तातूंत तूं सगळ्यांनी आसाय. तूं म्हाका दिसोंक लागलाय. त्याच प्रमाणे म्हजे पातकी सैम म्हाका उगडापें जालेलें आसा. तुजो आकार जो म्हजे सोबे आसा तो हांवें विस्कोटलेलो आसा. म्हजी अस्तुगी आपलेपणांत रावन जे निर्णय हांवें घेतले ते सारके जावंक ना. ते सारके नासले. ते तुजें नासले. ते तुका हांवें भेटोवंक नासले. आतां तुका जेजू हें सगळें म्हजें पातकी जिवीत तुका भेटयत आसा. जावं म्हजीं चिंतनां, जावं म्हजी भावना, जावं म्हजी चाल, सगळें जें म्हजें तितलें हांव तुका दितां. तुवें म्हाका आपणायलाय आनी हें पातकी सैम तुवें म्हजें तुजेर घेवन तूं म्हजे पासून मेलाय आनी म्हाका तुवें सुटका दिल्याय. आर्गां दिनवास महिमा तुका जेजू. तुजो आकार म्हजे सगळें अदीक आनी अदीक घडोवन येवदी आनी हें गायन घेवन म्हणून खरेपणी तुजें जिवीत म्हजें सगळें आकारून येवं. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताच्या
क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कोर क्रिस्ताच्या रोक्ता म्हाका दादोस कोर नाणोय म्हाका उदकान कोण वोळाच्या क्रिस्ताच्या रोक्ता म्हाका दादोस कोर नाणोय म्हाका उदकान कोण वोळाच्या पोवीत कोश्टानो म्हाका गोट कोरात तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाकडच्या तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाकडच्या जेजू आर्गां आनी दिनवास दिता आमी सगळीं जाणां जी कोण आयज आमचो जल्माचो दीस समरुमतात आमचो काजाराचो दीस मनयतात आपल्या वर्दीचो दीस समरुमतात तरेतरेची जी मागणी आमी केलेली ती तुवें स्विकारली आनी आमकां बरेंपण फाव केलें ताका लागून तुका आमी आर्गां आनी दिनवास दिता कितल्या जाणांक बरें काम मेळ्ळोलें आसा कोविडाचो हो वेळ कामां मेळो ना कामांतलीं काडटात पूण तुवें तांकां आमच्या भावांक आनी भयणीक जांकां काम दिलेलें आसाय ती तुका आर्गां आनी दिनवास दितात पूण जांचें काम गेल्लें आसा जीं ओड्डफूट जातात त्रासान आसात तांची कुटुंब सगळे कासावीस जालेले आसात कित्याक तांकां जेवण ना तांचे कडेन दुडू ना कशें म्हणून ती चलयतलीं आपलें घोराबो ही सगळीं खोंती दुखी तुजे सरशी आमी हाडटा जेजू जी कोण दुयेंस आसात थोड्या जाणांक मागण्यांतल्यान तुवें बरेंपण फाव केलेलें आसा तांचें ऑपरेशन बरें जाल्लें आसा तांचें दुयेंस बरें जाल्लें आसा ती एकदम ICUन आसलेली वो हॉस्पिटलांनी आसलेली ती आतां घरा येयलेलीं आसा
हाका लागून ती तुका दिनवासतात, आर्गां दितात. महिमा तुका जेजू. आमचें सगल्यांचें जिवीत आमचें न्हय, तुजेंच. तुकाच आमी एकवटोन हें सगलें सोंसता भोगता दुसऱ्यांच्या साल्वसा पासत. जीं कोण आपलें जिवीत दुसऱ्यां पासत वारोयतात तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडटा जेजू. सगलीं मटवाशी, पाद्री, माद्री, ते भायर पाय माय, ती आपल्या पासत जियेना, पूण आपल्या भुरग्यां पासत जियेतात, एकामेका पासत जियेतात. जेजू, ह्या सगल्या जाणांक तुजे सुरशें हाडटा. आनी जांकां तूं आपयताय ह्याच तांच्या बेसांत तुका साक्षी दिवंक तर तितल्याय पासत आमी मागता. तांकां तुजे गोठायेन भर, तुजो पवित्र आत्मो दी आनी तांची मनां उजवाडाय. ह्या उगडाप्या मनान, काळजान तुजो पवित्र आत्मो तांकां प्रेरणा दिवं. तुजेच सांदे कशें तीं वावरूंक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. कित्याक दांडो आनी गोंके घेवन तूं म्हजे सुरशीं उबो आसाय आनी तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार आनी गोठाय दिताय. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट बरोन ओत्ता. सगल्या म्हज्या जिवितान तुजी दोया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण. जेजू, तुज्या नांवांत हांव ठिकाण कोत्तां. म्हजें जिवीत तुजें थिरायता. प्रत्येक सुस्कारांत तूं म्हजे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येताय. प्रत्येक सुस्कारांत तुज्या नांवान सगलें म्हजे भितर आसा तितलें तुजें स्वाधीन करीत रावता. तुज्या नांवांतूच भितर आसा तितलें भायर काडटा. आनी तुका समोर पिल्लें म्हणटोच म्हाका खात्री आसा की ताचेर तूं आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दिताय. वायट आहा तें काडटाय आनी तुजें बरेंपण म्हजे कुडींत मनांत ओतम्यान भरून घालताय. हे परी तुज्या बरेपणांत हांव भरलो म्हणटोच बाकीचें वायटपण आसा म्हजें सगळें तितलें तातूंतच मिसळोन तें तुका परतून हांव ओपून दिता. आनी ह्या बरेपणांत वायटपण म्हजें सगलें नपयत जायत वता. तुका हांव तें सगलें भेटयतां जेजू. आनी जें पातकी म्हजें सैम आसलेलें तातूंत आनी पडोंक म्हाका दिवं नाका.
Sacred silence, holy ocean, gentle waters washing over me. Help me listen, Holy Spirit, come and speak to me. God my Father, Christ my brother, Holy Spirit, sanctifying me. Lord, I'm sorry, please forgive me. Come and set me free. Sacred silence, holy ocean, gentle waters washing over me. Help me listen, Holy Spirit, come and speak to me. Holy Mary, gentle Mother, God's pure vessel, praying for me. Saints and angels, all in heaven, come and be with me. Sacred silence, holy ocean, gentle water washing over me. Help me listen, Holy Spirit, come and speak to me. Come and speak to me. Come and speak to me. We thank you, Lord, for yet another day. You have given us another day in order to experience this love of yours. You have given us yet another opportunity to share with others that same love which you give us. And for this, Lord, we thank you. We thank you for the gift of life. We thank you for the blessings, for the graces that you have bestowed on us throughout our entire life. Above all, Lord, we thank you for making it possible to be in your presence.
we know, Lord, that you are a God who always takes care of us and protects us. You're always there guiding us. And therefore, it is worthy for us that we come before you with our minds dedicated totally to you. That as we spend this time with you, our minds are fully focused on you and your immense love. And therefore, for a short while, let us take some time in order to clear all those thoughts which disturb us, which trouble us, which take us away from God. There may be a lot of thoughts churning the mind and the heart, a lot of feelings of anxiety, anger, fear. We place them before you, Lord. And we ask you, Lord, to help us as we spend this time with you. In today's Gospel, we see how you, Lord, are the Good Shepherd and the guardian of our souls. And you make 3 promises to all of us. You promise us everlasting life if we accept and follow you. You promise us a life that would have no end, as death would then become the beginning, and then we would know the glory of the indestructible life. And Lord, you promised a life that was secure, that nothing in the world would snatch us from your hand. And you give us so much of confidence, Lord, so much of faith and hope. All that you ask us to do is to listen to you and to place ourselves in your hands. We can now ask ourselves, do we listen to the voice of the Good Shepherd who calls us to himself? We see that the words which Jesus spoke upset many of the Jewish leaders. They wondered as to how he could speak with same authority as that of God. Some thought that he was mad, even though he cured a man who was born blind from birth. They either thought that he was divine or insane. We too are faced with the same choice, O Lord. But we know one thing, that for those who accept you as Lord and Savior, you offer peace and security of unending life and joy with the Lord. You always make everything clear for us, Lord. And yet, you give us one of the biggest gifts that everyone can imagine: freedom. You give us freedom to make our own choice. And in the first reading, we see how you, O Lord,
became the cornerstone. The apostles, filled with the Holy Spirit, would begin proclaiming the good news at every opportunity they got. In a way, we too are invited by Jesus to be this kind of a personality that proclaims the good news through words and actions. And Lord, as we have spent this time with you, we now place our prayers and petitions before you. We pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for all those suffering. We pray for the doctors, the medical staff, all those who toil day and night. We also pray for all those who are working at various levels, the government authorities and the other health authorities. We pray that they may work for the common good of the people. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to be with them and give them good health of mind and body. We also pray for those who are preparing for their exams. We ask you, Lord, to guide and protect them so that all their hard work may bear fruit. We also pray for all those who feel lost, rejected, those without hope, those who feel that they have no one. We ask you, Lord, to be their strength and their comfort in these trying times. We also pray for all those who are languishing in the home for the aged and the destitute houses. And we ask you, Lord, to be their comfort and their rock. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace within the family, neighborhood, and in ourselves. We also pray for all those who have gone astray, especially those who have gone astray from the church. We ask you, Lord, to let your light shine on them and reveal to them the right path. And above all, Lord, we ask you that we may be thorough witnesses of your faith and love and your mercy.
that whatever we have experienced from you, we may reveal it to others through our words and through our actions. These may have been a few prayers that we have placed before you, O Lord. There are still many more deep down in our hearts and in our minds. We place them all before you, O Lord, and we ask you to take care of us as we begin another day and continue our journey in this world. जेसू, आमी ॲशली आनी मेलबा पासत मागता. आयज ती आपल्या काजाराचो दीस सुमरुमतात. तुवें तांकां राखलें आनी सांबाळलें, आनी हेच भाशेन कितल्याशा काजारी जिवितान जियेतेल्या आमच्या भाव भयणी पासत तुवें कितलें बरेपण तांकां दाखयलें. आमी आर्ग आनी दिनवास दिता तुका, आनी जांचीं काजारां सारकीं नात, खूब त्रास आसात, एकठांय ना, तोंटो आसा, हांकां सगल्यांक तुज्या स्वाधीन कोत्ता. सायबा, तुजे काकुळीतीन तूं तांकां बोगोस आनी तांकां पोत्तून मोगान तुज्या भरून तांचें जिवीत तुज्या मोगान एकामेका सोबें मोग करपाचें जावं दी. जंयसर आपलेपण ना, जंयसर सॅक्रिफीस आसा, त्याग आसा, जंयसर एक आनंद दुसऱ्यां पासत जियेच्याक आसा, तें तांचे मदें उदीक आनी उदीक घडून हाड. तांची जबाबदारी आपल्या भुरग्यां पासत, जीं भुरगीं तुवें तांकां देणें दिलेलें आसाय. कितल्या जाणांक भुरग्यांचें देणें ना, तांचेय पासत आमी मागता. जीं जाणटीं जालेलीं आसा पूण आजून एकामेका बरोबर आसात, तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तांकां तूं बरी सावध भलायकी फावो कर. ह्या दिसांनी कोविडाक लागून कितलींच जाणां एकदम दुयेंस जाल्लीं आसात. तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडटा जेजू. सगल्यांची नांव आमी हांगसर म्हणूंक जायना, पूण जाणीन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, तितल्याय पासत आमी मागता. थॉमस लोबो पासत, जोविटो डिसूजा, जोझेफ नाझरेथ, जोझेफ मोंतेरो, जॉयसी आनी ताची फामील, तिचे फामिलीक तूं सगल्यांक राख आनी सांबाळ.
जेजू आनी कितलींची मागणी आसा तितली आमच्या काळजांत धरून ह्या वेळार आमी तुका विनंती कोत्ता जेजू. तांकां तूं बरी सावध भलायकी फावो कर, कुडीची, मनाची, आत्म्याची. तांकां सगल्यांक वायट विघ्नांतली निवार आनी तांकां तुजे गोठायेन भर. आयच्या दिसा तांच्या जिवितांत तुजी कृपा ती अणभवूं आनी तुज्या मोगान ती रावन तुवें जसो आमचो मोग केलाय तेच भशेन तांकांय ती कृपा दी. तांच्या घोराब्यांत, तांच्या हेरा संबंदांनी खूब पाटी घरच्या मदेंच आमचो एकवट ना. तर ह्या सगळ्या पासत आमी मागता जेजू. आनी आमी बरोबर सगलीं जीं ह्या भोजवणेंत भाग घेता तितल्याय बरोबर सगळी आमची मागणी देसां मनांत धरून तुजे बरोबर जेजू आमी हें मागणें बापायक पेटयता. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोग पोताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाकाणुया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या, संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां स्वर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावडाचो उंडो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.
मोगाळाचे येसू, मोगाळाचे येसू, ती म्हाका काळीस, ती म्हाका काळीस, तुझ्या काळजा सारकें. मोगाळाचे येसू, मोगाळाचे येसू, ती म्हाका काळीस, ती म्हाका काळीस, तुझ्या काळजा सारकें.